43 पोल्सांचेर ॲक्शन घेतली पाट्याचेर आणि सांजची एक ऑर्डर येयली की नोडल ऑफिसर ह्या पदावरसून तुमची मुक्तता केली. ह्या सगळ्याचेर सर तुमची कितें प्रतिक्रिया, तुमचें कितें म्हणणें आहा? तांकां कोण बरे 2 ऑफिसर मेळ्ळे, दे आर रियली गूड ऑफिसर्स. आनी मेळ्ळे जाल्यार बरें आसा न्ही, तांकां दिलां जाल्यार काम. इट्स अ गव्हर्मेंट हे, गव्हर्मेंटाक बरे ऑफिसर मेळ्ळ्यार बरें आसा. पण आतां टायम विल टेल न्ही. आतां आतां तुमी पळोवपाचें हांवें काम केलां तें सारकें काय आनी कोण काम करता तें. लास्टाक काम कोणे तरी करपूच जाय आनी पयशे हाडूंक जाय डिपार्टमेंटाक, नाजाल्यार तें सारकें घालूंक जाय कितें आसा तें. आतां तुमकां कळटलें, म्हजें एक्शन मातशें फास्ट, इतलेंच. आतां तुमी ज्यो केस चालू आसा हायकोर्टान तेची सर स्टेटस कितें आसा? आज ती मॅटर केबलांची आज मॅटर आसा, सिरियल नंबर 42. आनी दुसरी आसा ती 4 तारखेक, 4 मार्चाक. इट वील बी हँडल बाय देम. पूण सर तुमी जी कारवाई केल्ली तेंचे जे तांकां नोटीसी धाडल्या तेंचे सर रिकवरी जातली म्हणटा तुमी? दॅट हाव आय कॅन टेल यू. आतां म्हजे कडेन ना न्ही तो पोस्ट. नोटीसी सर तुमी सर्व केली? नोटीसी हांवें सर्व केला, पूण म्हजे कडेन पोस्ट ना. हांव कितें फॉलोअप कसो करूं शकता? हांव करूं शकना न्ही. ओके ते आतां तांणी फॉलोअप करपाचें, तुमी त्या ऑफिसरां कडेन उलोवप. ओके. सो बोथ आर गुड ऑफिसर्स. दे आर माय म्हणजे हायर अप्स. बोथ आर एसीज. नाव यू हॅव टू फॉलो अप विथ देम. काल तुमी एक आमचे कडेन उलयतना स्टेटमेंट केल्लें की तुमचेर कसलोच प्रेशर ना. सो काल जी नोटीस येयली ही कोणाचेर तरी प्रेशर पडलो म्हणून? म्हजेर प्रेशर नाशिल्लो सर, कोणा ते बाकीचे हांव नको. तांकां बरे मनीस मेळ्ळा, दे मायट हॅव डन. हांव तें काम तितले हेतून करनासतलो अशें धरया. आनी दे हॅव टू डू दॅट. कोणाकूय आतां पळय, इट गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस पॉलिसी. कोण नाल्यार कोण येतलो, कोण नाल्यार कोण वतलो. इट इज दॅट वे इट इज. हांव म्हाका रिलीव जालो न्ही. हांव म्हजें काम पळय दीसभर वाडटालें, हें म्हाका एक्स्ट्रा काम आशिल्लें. आतां वी आर बिल्डींग, हांगाच बिल्डींग बांदता आमी 10 फ्लोरीड. ती आमी एप्रुवला बीन सगळें घेता, बाकीचें सगळें हांव आमी हें करतालें आमचें. हें आमकां एक्स्ट्रा काम दिल्लें. लिगल आशिल्लें हेतून हें आशिल्लें, सगळें स्टडी करचें पडटालें. आनी ते 200-300 ऑर्डरी आनी ते कोर्टाचें सगळें हँडल करचें पडटा. सो इट्स बेटर न्ही, काम कमी जालें जाल्यार. तुमी जर आतां ज्यो नोटीसी सर्व केल्या तितूनसून समजा सगळी रिकवरी जाली जाल्यार सादारण कितलो रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो जर रिकवरी जाली जाल्यार? रिकवरी जाल्यार म्हाका एक तर सगळी जाली जाल्यार अरावंड म्हाज्या मतान 80-90 कोटी तरी येवंक जाय. ती सगळी जाली जाल्यार. कित्याक 5 वर्सां परत तांणी 1 रुपया दिल्लो ना. आनी कंपन्सेशन ना. हांवें आतां ती बँक गॅरंटी बीन सगळें धरत जाल्यार कितें आसा, आतां पोल पडलो कोणाचेर आनी ताका कितें जालें जाल्यार आय हॅव मेड अ प्रोविजन फॉर देम. कोणाचेर पोल पडटा ताका 20 लाख दिवपाक. तो हांवें प्रोविजन केला म्हणून बँक गॅरंटी. फाल्यां ताजेर तो केबलाक लागून पडलो किंवा केबल लागलो आमचो, ते कांय प्रोविजन नाशिल्लें. दॅट आय हॅव डन अ प्रोविजन फॉर यू. आनी वॉट आय वॉज थिंकींग, ते आमचे बिलाचेर तुमचे स्ट्रीट लायटाचे येतात न्ही, VRA, ते कमी जावपाचे. स्ट्रीट लायट यू आर पेईंग फॉर अस न्ही, ते तांचे कडल्यान अशें वसूल जावपाचें अशें म्हाका दिसता. इतलेंच.